काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाचो युतीचो फॉर्म्युला निश्चित जालो. काँग्रेस उत्तर गोंयान 19 जाल्यार दक्षिण गोंयान 17 जाग्यांचेर जिल्लो पंचायत वेंचणूक लढटली म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता. जाल्यार गोवा फॉरवर्ड 9 जाग्यांचेर उमेदवार दवरतली. दुसरे वटेन पेडणेच्या गट काँग्रेसी मदीं उमेदवार निश्चित करपा वयल्यान 2 गटां मदीं पेटला. पळयात. North Goan we have filed nomination at 19 places and South Goa Congress Party has filed nomination at 17 places. So altogether we have fielded 36 candidates out of 50. There are about 9 constituencies, 5 in North Goa, 4 in South Goa, where Goa Forward are fighting those seats. So I will briefly. Alliance व्हडलें करचें in a bigger or a grander alliance हें करपाचो इनिशियल विचार आशिल्लो, पूण हो विचार काही कारणां खातीर जी तुमकांय कारणां खबर आसा त्या कारणां खातीर हो विचार म्हळ्यार हाजो रिजल्ट येवपाक जालो ना. पदाधिकारी आसा, पीसीसी प्रदेश काँग्रेस कमिटीतले 2 पदाधिकारी आसात, आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा, इतर हे आसात. कोणाकूच विश्वासान न घेता. काल राती ताका तडमळीत दवरला. काल हरमलची तिकेट सुद्धा डिक्लेअर करता तांच्यांनी कोणाकूच आमकां विश्वासान घेतले ना. पक्ष म्हणटात तो हाचे पयलीं आलेमांव बंधूंनी सोंपयल्लो. आतां आमचो ऑपोजिशन लिडर जो आलेमांव आनी तेचे बरोबर 2 जे MLA उरल्यात जांकां बसीची तिकेट चुकलेली कालचे फावट जे 8 जाण गेले त्यांच्या बरोबर, ते पयलीं बस सुटली आनी मागीर हे फाटल्यान पावले. त्या लोकांनी पक्ष घाण दवरलो BJP कडेन आनी विजय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.